सॅम्पल घेतला. आम्ही काल इव्हिनिंग आयिल्ले हांगा सगळे FD आमचो डेजिग्नेटेड ऑफिसर रिचर्ड नरोना, रजिस्ट्रेशन ऑथॉरिटी राजाराम पाटील, हांव आणि आमचो ड्रायव्हर आसलो. काल आमी आयले हांगा. आमकां दिसलें की त्याच्या भट्टेन तुमी असले फुड्यान मिडिया असले आमच्या बरोबर की भट्टेन त्याचे सगळे पाणी मारलेले असले त्याच्या. आम्ही कितें केलें तेका सांगलें, तेका आमी म्हटलें बरें आमी सॅम्पल काडटा. सॅम्पल काडले आमी लॅबान धाडले. फाल्यां सकाळी रिपोर्ट येतलो आनी तेका सांगलें की बाबा तूं हो आयज बंद कर. आमी बाकीचे तशें रिपोर्ट येयसर तुका बंद करचें पडटलें. सो आमी लॉक मारले तेका सांगून गेले. आता आमकां अशें कळ्ळें की सोर्सा कडल्यान आमकां ऑफिसान कळ्ळें की बाबा तेणी माल ऑलरेडी विकला म्हणून. आमी सकाळी येवन पळयता जाल्यार माल कांयच नासलो ओपन केल्लो. आमी तेका सगळ्यांक विचारून हांगा सगळे CCTV चॅक करून पळयता जाल्यार हो सकाळी 4:25 हांगा आयल्लो. गार्डन आयला ट्रक घेवन आनी सगळे घेवन गेल्लो. सर टोटल कितलो माल आसलो? कितें अपडेट एज पर CCTV आजेच तर हें आसा, विज्युअल्स आसा. नूर मोहम्मद तेणेच काडला तो. सर टोटल माल कितलो ह्या आसलो? मार्केट यार्डान जितली आमी कारवाई केला तशें अमयान सांगला सगळ्यांनी कॉपरेट केला आनी खूब इम्प्रुवमेंट्सूय जाल्ले आसा. पूण एक दोन जे आसा हे ब्लॅक शिप्स जे आसता न्हू हांगा लोकांनी आख्खे आमचे जे हे आसा ते वस्त जाता. सो ह्या कारणा खातीर हाजेर आमी सख्त कारवाई घेतली. आमी वेंडर्सांक अपील करतले तशेंच यार्डाकूय बरयतले आनी पुलिसांनी हाजेर FIR भायर करतले. ह्या मनशाक आमी फूड बिझनेस करपाक प्रोहिबीट करतली. ही प्रोहिबिटेड ऑर्डर इश्यू करतली आनी स्ट्रिक्ट तेजी कारवाई जातली. म्हाका दिसता हातून सगळे सपोर्ट करतले. सो ह्या स्टेजीर आमी आतां वी आर ट्रायंग टू एस्टॅब्लिश हो माल ताणें खंय घायला. सो दॅट इज एट द करंट स्टेज दिस इज द इन्व्हेस्टिगेशन. फुडले जे फायंड आउट तेच सांगला तुमकां. फायंड आउट करूंक जाता खंय घातला तो. ही इज कॉपरेट. इफ इट डजंट कॉपरेट आल्यार टू हँड हिम ओवर टू द पुलीस. Yes. So, any action will be taken on other shop vendors? We are contemplating. We are just seeing now. We are opening the shop. If he's giving us any evidence, well and good. Otherwise, we will have to use other methods. असं इन्सिडेंट झालं काल आमच्या FDA टीम जे आम्ही सतत त्यांचे स्वागत केले आहात, जे हांगासर इन्स्पेक्शन करतात आणि बऱ्यापैकी आणि म्हाका दिसता ऑलमोस्ट 90% ट्रेडर सगळ्यांना कॉपरेट करतात. 2-4 भट्टी एक्स्ट्रा वाडलेल्यो आसात. फक्त ह्यो एक ट्रेडर म्हणजे काल एक अशी गजाल जाली की तेज्या शॉपार थोडे सॅम्पल्स हांगासर मेळ्ळे जे तेजे मारलेले आसले. सो FDA नॉर्मल रुटीन तेजे सॅम्पल्स विल्ले चेक करपाक. तेका सांगलें की विदिन 24 आवर्स तुका रिपोर्ट्स कितें ते दिता. FDA जेन्ना इतके कॉपरेट जेन्ना करता आनी FDA सांगलेलें की तूं नेक्स्ट 24 आवर्साक तो मालाक हात लावनाका तेचे लॉक मारून गेला. ह्यो एक आनी आमचो एक ट्रेडर एक आतां नूर म्हणून एक अजबूच्या प्लेसीस फर्स्ट टाइम FDA हेजे पयलीं म्हाका दिसता 10-15 फावटी सील मारला आसतले सॅम्पल टेस्ट केले. ऑल द ट्रेडर्स आर कॉपरेट. पण ह्या ट्रेडरान ते सील ओपन केले विदाउट इन्फॉर्मिंग देम. आणि यार्डाच्या ऑफिसरांकूय इन्फॉर्म करना. कोणाक इन्फॉर्म आसा त्यांनी ओपन केले विच इज टोटली इलिगल. आणि म्हाका दिसता आमचो खंयचोच वेपारी तेका साथ दिवचो ना. हेजेर केल्यार कठोर कारवाई जावपाची हेजेर. सो ते हितून नो डावट. पण आता सॅम्पल्स खंय भितरले माल माल ताणें पळयला. आता FBI ऑफिसर येवन तेजे कडेन इतके पोलायटली विचारता तेका की माल खंय आहा, कित्याक की तो डिस्ट्रॉय करपाचो माल आसलो आणि कितें इट इज अनहायजेनिक. सो तेंच्यांनी आतां तांकां रिक्वेस्ट केली खंयात आसा बट द ट्रेडर इज नॉट कॉपरेटिंग विथ द FDA ऑफिसर. सगळो माल काडला. सगळो माल काडला. फुडली इन्क्वायरी